Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या स्पेशल रिक्वेस्टा खातीर की आमकां मांद्रे गांवांत हांगासर जो फीश मार्केट आहा तो खूब वायट परिस्थितीन आहा आनी खुबशीं नुस्तेकारां आमची रस्त्यार बसतात. सो ताका लागून तांकां रिक्वेस्ट केली की आमकां एक बरेंशें फीश मार्केट लेटस्ट मॉडलाचेर तेंच्यांनी आमकां मांद्रे खातीर दिवचें आनी तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला आनी ताका लागून ते सायट विजिटाक येयल्या खंय आमी करूं शकतात ते. ताका लागून आयज इन्स्पेक्शनूय केलां आनी फुडलो प्रोसिजर तेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे आमी फुडें वयता. ही आमदाराच्या रिक्वेस्टान मी आमच्या डिपार्टमेंटा अंडर मार्केट बांदता आमी जे मार्केट बांदतले ते बऱ्या पैकी आसता. जवळ जवळ 1 कोटी खर्च करून मार्केट बांदतले आनी अशें बांदप की फुडें 10-20 वर्सां कमरत्ना थंय येवंक येना म्हणजे कितें कमी आसा चान्स नाही. म्हणजे आतां जर समज 10 लोक बसता जाल्यार फाल्यां 25-30 लोक बसपाची वेवस्था करपाक आनी ते सगळे क्लीन दवरप. जशें फॉरेन स्टायलीन आहा थंय फ्रीज बीन आहा तशें कितें तरी प्रोविजन करून म्हणजे लोकांक सबंदी सकाळी 6 ते सांजचे 8 पासून ते नुस्तें गावूंक जाय अशें प्रोविजन कितें तरी तशी पद्दत मॉडल आमी करूंक शकता. आतां तेंचें ओल्ड मार्केट आहा ते सादारणशे 10 वर्सांचे म्हणजे तितकें ओल्ड ना आनी मोदी सारकें ना. तेंचे तेजे प्रमाणे तेंचे रिक्वायरमेंट लोकांची पॉप्युलेशन पळोवन बऱ्या पैकी मार्केट करप आनी हे तुमी जे आतां प्रश्न केला जळमी बसता ते सबंद कोविडाच्या प्रमाणे ते स्टार्ट जाल्ले लोकांक लायन गावल्या तिकेट घेवन बसले 4 पयशे गावता. जेन्ना क्वॉलिटी खंयच्याय टायमार गावता तेन्ना केलें जाय त्या रस्त्या वयल्यान मागीर लोक तितकें करचे ना. जाय तेन्ना 8 काम धंदो सोडून 8 घेवन वरां येता अशी परिस्थिती हांगा तयार करपाक जाय. सो आमदाराच्या रिक्वेस्टान आमी येयल्या ताका सांगलें डॉक्युमेंट बीन हाडात इमिजिएट आमी ते प्रपोजल घेवन स्टार्ट करता. बारीक नुस्तें मारतात पळय तांकां कसल्याच प्रकारचे पार्किंग म्हणजे तेंचे जे हे दवरपाक शेड ना उडयो सामान दवरपाक किंवा जेटी ना त्या संदर्भात कितें केलां तुमी प्रोसेस? पार्किंग पळय आहा ही गव्हर्मेंट लँड आसता जाल्यार CRJ आहा NGT बीन आहा आनी त्या प्रमाणे हें ना. पूण आदीं कशें आसलें आदीं ठरावीक लोक आसले वेळेचेरूच दवरताले आदीं अशें पार्किंग नासलें. आतां त्या लोकांक खंय तरी दिसना की आमकां पार्किंग बीन जाय. आमी आदीं कितलींशीं वर्सां पळयता तशें शेडी बी ना तेच्यो नॉर्मल शेडी आसा चुट्टाच्यो बिट्टाच्यो तेजेर ते चलयताले. आतां तांकां दिसता की शेडी बिडी आसच्यो म्हणून पूण ते कायद्याचें बंधन आहा खंय तरी ते गव्हर्मेंटाकूय अडचणी नाडटा. सो तेज्या खातीर कारण NGO चड आसल्या कारणान हांव ते कितें शेड बीन जालें जाल्यार ते वील गो टू द कोर्ट आनी खंय तरी CRZ जायतले ना प्रायवेटाक कितें गव्हर्मेंटाक ना हे गोश्टी तयार जाता. सो तें पळोवनूच गव्हर्मेंटाक खर्च करप खंयचो प्रोजेक्ट करप डिफिकल्ट ना पूण कायद्याचें बंधन जें आहा थंय खंय तरी गव्हर्मेंटाक कॉम्प्रोमायज करून रावना. मी आपल्या आधीपासून बसता येता हय एकटा. काय दिसतं तुका सगळ्यांनी भितर येऊन बसची बाहेर बांधल्या तुका हे जायना? बरं ना न्हू सगळ्यांनी भितरच मार्केट बांधला ना कितें आमकांच लागा न्हू नुस्तेकारां मग हे भितरच बसंक जाय सगळे जाणां. आतां आमी पावसांतली गिमांतली हे भायर बसो पावसांतली खंय बसतलो मार्केटानच बसंक जाय न्हू आमकां. मग हे बाहेर घाणाय जाता आनी भायर घाण जाता.